नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. एक राष्ट्र एक वेंचणूक 2029 लागू करात. आदलो राष्ट्रपती कोविंदाचे फुडारपणान तज्ञ समितीची शिफारस. 18,626 पानांचो रिपोर्ट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे स्वाधीन. लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुको एकाच बरोबर. उपरांत 100 दिसान पंचायत, झेडपी, पालिका वेंचणुको. सरकार पडल्यार वेंचणूक, मात नव्या सरकाराक कार्यकाळ 5 वर्सां ना. अपॉइंटमेंट डे फिक्स जाले उपरांत वेंचणूक जावन येवपी सरकाराक अल्पकाळ. एक देश एक वेंचणूक चालीक लावूंक सरकाराचो यत्न. आज आदलो राष्ट्रपती राजनाथ कोविंदाचे फुडारपणा खालचे तज्ञ समितीन रिपोर्ट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे स्वाधीन केलो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक 2019 लागू करात. आदलो राष्ट्रपती कोविंदाचे फुडारपणात तज्ञ समितीची शिफारस. 18,626 पानांचो रिपोर्ट. लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुको एकाच बरोबर घेयात. उपरांत 100 दिसात पंचायत, झेडपी, पालिका वेंचणुको. सरकार पडल्यार वेंचणूक, मात नव्या सरकाराक कार्यकाळ 5 वर्सां ना. तशेंच आर्टिकल 82 खाला अपॉइंटमेंट डे फिक्स करपाची शिफारस. अपॉइंटमेंट डे फिक्स जाले उपरांत जावपी सगळ्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत सरकाराक 2029 मेरेनचो कार्यकाळ मेळटलो. रिपोर्टात 21 प्रकरणांतल्यान मुद्दे स्पष्ट. पहिले ते तिसरे प्रकरणात समिती, आयोग आणि हेर उपसमितींची माहिती. चौथे 5वे प्रकरणात सुचोवण्यो आसात. 6व्या प्रकरणात भारतीय संविधान आणि हेर संबंधित कायदे. 7 ते 11व्या प्रकरणात महत्त्वाच्या निर्णयांविषयी माहिती. 12 ते 21 मेरेनच्या प्रकरणात पंचायत आणि नगरपालिकेविषयी महत्त्वाचे कायदे नमूद केला. मतदारांक सगळ्या वेंचणुकां खातीर एकूच वेळापत्रक तशेंच मतदारांची नावांची वळेरी दिवपा खातीर कायद्यान बदल करपाची शिफारस. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकसभा जिखल्या उपरांत आरजी बिगर एनडीए अलायन्साक मागीर ती इंडिया आघाडी आसूं वा वेंचणुके उपरांत आनीक खंयचेय नांव आसूं ताजो भाग जातले. आरजी फुडारी उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान जाहीर केले. बीजेपी आनी काँग्रेस दोगूय आरजीक भिल्यात. प्रादेशीक पक्षाच्या तेक्या बगर काँग्रेसीक जिखपाची कापासदाद ना. मनोज उलयलो. आयज आसा कंटेस्ट करता आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हणून हे दोनाय पार्टींच्या पोटान सद्याक कलकल सुटलेला. दोगूय जाण सद्या भियाल्ले आहा. हे एका म्हाका केन्ना भियाना जाल्यार बीजेपी तर काँग्रेसीक केन्नाच भियाना, कित्याक तांकां खबर आहा की काँग्रेस ही तेंचीच पार्टी म्हणून. बट आरजी पिक्चरान येयल्या कारणान हांकां घाम सुटलेलो आसा, भंय पडलेलो आहा. इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आतां मेन 2 ग्रूप आसता. एनडीए आसता आनी पयली आसली ती यूपीए. आतां यूपीएचे जाल्यार इंडिया अलायन्स. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले, तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स जे आसा, म्हटल्यार नॉन बीजेपी अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं, सद्या नांव आसा तेजें इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजें दुसरें कितें नांव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले. आमी तेंच्या वांगडा रावतले. ते मागीर गव्हर्मेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले. खंयसरूय आसल्यार आरजीची दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन एनडीए म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तांकां आमी सपोर्ट करतले. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे काय ना, कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, बीजेपीक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हें सगळें इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय. नवे शिक्षणीक वर्सा सावन कांय स्कुलांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील मेळटले. सध्या 5,000 मिड डे मिलाची ऑर्डर. सर्व्हिस आनी दर्जो पळोवन उपरांत आंकडो वाडयतले. गोंयांत स्कुलांनी मिड डे सप्लाय करूंक एक सेंटर उबारूंक सरकारान तांकां 4 म्हयन्याची मुजत दिल्या. सेंटरांत किचन बांदचे पडटले. हेल्थ एफडीएच्यो अटी पाळच्यो पडटल्यो. नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन कांय स्कुलांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील मेळटले. 5,000 मिड डे मिलाची ऑर्डर पास जाल्या. अक्षय पात्राचे मिड डे मिलाचो दर्जो तांची सेवा पळोवन फुडें ऑर्डर आनीक वाडयतले. मिड डे मिला खातीरची प्रक्रिया पुराय करूंक सरकारान तांकां 4 म्हयन्यांची मुजत दिल्या. ह्या 4 म्हयन्यांत म्हणल्यार जून मेरेन तांणी एक केंद्र स्थापन करपाक जाय. थंय किचन बांदपाक जाय. तशेंच आरोग्य खात्याने एफडीएच्यो अटी पूर्ण करपाक जाय.
सगळी प्रक्रिया पूर्ण जाल्या उपरांत शिक्षण खाते केंद्राचे इन्स्पेक्शन करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवे शिक्षण धोरणाप्रमाण फुडाराक 10वेच्या विद्यार्थ्यांची 20 मार्काची परीक्षा पुस्तकांतल्या पाठांतराचेर न्ही जाल्यार कल्पकतेचेर जातली. गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भागीरथ शेटये उलयला. भुरग्यांक इनोव्हेटिव्ह गजाली करपाक संद मेळटली, ताचेर खंय तांकां मार्क. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही जी आसा ही रोखडीच अंमलात जातली आणि ही वास्तू आसा त्याच्या खातीर पूरक आसा. आमच्या बोर्डाच्या हातूंत एक जे 20 मार्काची जी स्कीम जी आसा ती इंटरनल असेसमेंट जी स्कीम आसा आणि त्या स्किमीत सदांच आमी टेस्ट दिता तांकां, म्हणजे पेपरार बरया आणि ते आन्सराक घेयात. येत्या काळाच्यान ते तशें आसचें ना, पूण तातूंत तुमची जी कितें इनोव्हेशन जी आसा, जशी तुमी ही माटोळी पळयतात, हे माटोळीत जर कोण विद्यार्थी जर भितर सहभागी जाल्ले आसत, हे कल्पकतेन जशें हे वासरू हांगा दवरले आसत किंवा ही सगळी जी सजावट जी केल्ली आसा त्या सजावटीक त्या भुरग्यांक जेणे कोणी तशें केल्लें आसा तांकां ते तशे ग्रेडी वतले. म्हणजे एक जे पाठांतर करून जे मार्क्स घेतात ते फुडें आसचें ना, पूण तुमी तुमचे स्वताचे कल्पकतेन जर कितें केल्लें आसत जाल्यार ते त्या ग्रेड्सांनी ते येतले. विरोधक न्हिदेचे सवंग करतात. आपणे केल्ली कामां लोकां मेरेन पावली. मानवली म्हूण 5 फावट जिखलो. कोणाक कापासदाद आसल्यार आपले आड जिखून दाखोवचे. भाऊची विरोधकांक चॅलेंज. बीजेपी सारख्या लाचार पक्षान उमेदवारांक लाचार केल्यात म्हूण आपाचो अमित पालेकार उलयलो. ताचेर भाऊचे कळले. लोकसभा वेंचणूक लागीं तेंकता तशे आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. भाजपा सारख्या लाचार पक्षान उमेदवाराक लाचार केलो म्हूण आप फुडारी अमित पालेकाराचो आरोप. 25 वर्सांनी नॉर्थ गोवान एमपीन कितें केलां हाजें उत्तर कोणेच दिवना. 25 वर्सां नॉर्थ गोवा एमपी मंत्री आसून काय करूंक शकलो ना. तो ऑपोजिशनान आशिल्लो. मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग एन ऑपोजिशन ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. बट हांगा 25 वर्सां आमचो जो एमपी आसा तो पावरान आसा, मिनिस्टर आसा. बट नॉर्थ गोवा खातीर कितें तुमी एक म्हाका समथींग एक अशी गोष्ट सांगा जी तुज्या दोळ्यान अशी भरपाक शकता की बाबा ही गोष्ट केला म्हणून काय ना. म्हणजे ताका मान खंय आसा, ताका ताणी लाचार करून दवरला आणि आज बीजेपीची लाचारी म्हणून ताका आज नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट दिला. सो दीस इज अ लाचार कॅन्डिडेट, लाचारीचो कॅन्डिडेट. एक म्हणजे जो कॅन्डिडेट ताका लाचार करून दवरला आणि एक जी पार्टी ज्या लाचार जाल्यार कॅन्डिडेट दुसरो दवरत जाल्यार पडटलो म्हणून ताच्या भयान ताका दिला. बट दिस टायम आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट. अमिताच्या आरोपा उपरांत भाऊचे कडलें. आपणे कामां केली म्हणून लोकांनी 5 फावटी जिखून दिलो. कापासतात आसा जाल्यार जिखून दाखयात. भाऊची विरोधकांक चॅलेंज. लोकांक सगळे मेळ्ळी. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हे निधीचे सांगता निधीचे सॉंग करता उडयतले कसो अपयशाच्या क्रमांकान स्ट्रॉंग स्टेटमेंट केला की लाचार कॅन्डिडेट बीजेपीचे लाचार कॅन्डिडेट कुठले असो लोक निवडून दितात न्ही. लोकांनी निवडून दिले 5 फावटी असं कोणाक कापसतात निवडून दाखयतले. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. वास्को वाठारांतले रेंट बायक आनी रेंट कारवाल्यांची वास्को ट्रॅफिक सेलान बसका घेवन तांकां अंडरटेकिंग फॉर्म दिले. गाडी भाड्यान दितना टुरिस्ट गिरायकांकडल्यान हे फॉर्म भरून घेवपाचे. तातूंतले नेम अटी मान्य आसल्यारूच गाडी हातान दिवपाची. राज्यान रेंट बायक आनी मोटारींचे अपघात वाडिल्ल्यान ट्रॅफिक सेलान शिस्तीक उपाय काडला. खुबश्यो आमच्यो रेंट कार रेंट बायक आर इन्वॉल्ड इन दिस एक्सिडेंट आनी अनफॉर्च्युनेटली खुबशे डेथ्स जाल्ले आसा, थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा. जो हाजेर खंय तरी कंट्रोल उरपाक जाय. सो हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून एक फॉर्म्स हें केल्ले आसा. रेंट बायकाक एक सेपरेट फॉर्म वेर देर आर अराउंड 10 पार्ट्स. रेंट कार ओनर जो आसा वेन इज गिविंग टू हीज गेस्ट जो पॅसेंजर येतलो गेस्ट घेवपाक गाडी ती गाडी दिता आसतना हें फॉर्म जें आसा हें फॉर्म तांकां वाचपाक वाचून दाखोवपाचें आनी लास्टाक तांची सायन घेवप. आनी हें एक फॉर्म ताजे कडेन उरतलें त्या गेस्टा कडेन इन द कार ऑर इन द बायक आनी दुसरें फॉर्म उरतलें ते ओनरा कडेन, द रेंट कार ऑर रेंट बायक ओनरा कडेन. सो जेन्ना आमी रँडमली चॅक करताले तेन्ना हे फॉर्म तांचे कडेन आसपाक जाय सो दॅट the guest, the tourist who is hiring that bike or car, rent car, is aware कि कितें ताणें हांगा फॉलो करपाक. लायक फर्स्ट ट्रॅफिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, रायड और ड्रायव विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहॉल, फॉलो ट्रॅफिक रुल्स, नो ट्रिपल सीट रायडिंग, ऑन बायकाचेर दोगांयनी हेल्मेट घालपाचें, रायडर एज वेल एज पिलियन रायडर, अशें सगळे 10 पॉयंट्स दिल्ले आसा.
ते मेंटेन आमी करपाक जाय, रजिस्टर मेंटेन करपाचें म्हणून सांगलां. तशेंच आमचे डिस्कशन आमचे पॉयंट्स कितें आसले तेय आमी साहेबाक सांगले. जशें की आतां चडशे कोण प्रायवेट गाडयो दितात, पलटी गाडयो दितात, नंबर प्लेट मारून पलटी करतात आनी दितात, ते आमी साहेबाक. पलटी म्हटलें कितें? पलटी म्हटल्यार टॅक्सी गाडी रजिस्टर करतात, तेचो मिटर स्वता काडटात ते आनी ती नंबर प्लेट पलटी करतात. येल्लो ब्लॅक आसा ते ब्लॅक येल्लो करतात आनी ती रेंट अ कार करून म्हणून दितात ते. एक्चुअली ते ऑफेन्स 420 ऑफेन्सान येता ते. हेंय चल्लां वास्को, तेंय आमी साहेबाक सांगलें. तेजे बद्दल आमकां साहेबान सांगलां हेल्प करता पूण आपूण पळयता म्हणून सांगलां. मोपाचे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांनी विमानतळार खाजगी गाडी भाड्यान दिवपी एकल्याक धरलो. गिरायक म्हणटा गाडी ऑनलायन बूक करून पयलींच पेमेंट केला. गाडी खाजगी म्हूण ताका खबर ना. मोपा पुलीस चौकशी करतात. खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाचे प्रकार गोंयांत सुरू आसात. लोक आपल्यो खाजगी गाडयो टुरिस्टांक भाड्यान दितात. बिरेस्तारा मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांनी विमानतळार खाजगी गाडये भाड्यान दिवपी एका मनशाक रंगे हात धरलो. एअरपोर्टार रेंटाक दिता प्रायवेटाक. इतले इन्स्ट्रक्शन गव्हर्मेंटान दिवन सुद्दां इलिगली बिजनेस करतात. वयल्यान स्पेशल आर्ग्युमेंट गेस्टाक आमी विचारलो तो म्हणजे प्रायम कार रेंटलांतल्यान गाडी बुकींग केल्ली. ओके, आनी तेची बुकींग एमावंट कितें तरी भरला तेंच्यांनी. ओके, सो हेंच्यांनी कितें आहा ते हेंचेर एक्शन घेवपाक. ही प्रायवेट कार GA7K7580 ही रेंटाक दिल्ली आसा. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान रेंटाक दिता, विच इज नॉट अलाउड. गिरायक म्हणटा ऑनलायन गाडी बुक करून पयलींच पेमेंट केल्लो. आते तो फिर येलो पे, और मैं जब भी आया येलो ही आया. हाँ वही एक्चुअली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है. मतलब आपको उन्होंने आपको पूरा डिटेल देना चाहिए. कोई भी ठोका रेंट कार की गाड़ी मैं मॉल के पास तू बुक केल्ली गाडी J03F0894. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. इव्हेंट ऑर्गनायझरांक एकदम 3 वर्सांचे परमिशन दर वर्सा घेवपाची गरज ना. ओपन एअर इव्हेंटाक वर्सुकी 60,000 भरात. जाय तितले इव्हेंट करात. सरकाराचो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. RTI ऑनलायन पोर्टलाचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. 100 लोकां भितर खाजगी तशेंच धार्मीक विधी वेळार म्युझिकाक परमिशनाची गरज ना. There will be no requirement for the permission for the function and event having less than 100% for the private functions which were conducted within the precinct of the residence houses or the community religious function. हांकां कोणाकूच कसलेच परमिशन घेवपाची गरज ना. म्हणजे ते चर्चीत आसूनी, देवळात आसूनी किंवा आपल्या घराच्या आवारात आसूनी, जेका आमी म्हणटा 100 लोकांच्या मदीं, ताका त्यांनी कशाच पद्धतीचे परमिशन, म्युझिकाक सुद्धा परमिशन घेवपाची गरज ना, बिकॉज दॅट इज इन देअर ओन प्रिमायसीस. देयर ओपन एअर परमनंट वेन्यू फॉर अ इव्हेंट इन्क्लुडिंग द हॉटेल लॉन, ओपन एअर हॉल, venue on beaches, marriage, wedding, functions, parties, etc. shall be issued a permission for not more than 3 years by the Department of the Environment, the Government of Goa. 3 वर्सां खातीर डायरेक्ट जेका परमिशन जाय ताका आमी 3 वर्सां खातीर डायरेक्टली परमिशन दितले. The owner of the permanent open air venue, hotels, lawns, restaurant, temporary party event area, hall event venue, etc. requisite to use of the loudspeaker, public address system, sound amplifiers, open air and open air venues shall be have to submit an application in the prescribed format to the prescribed authority with the fees of ₹60,000 annually, 60,000 per year, and upon the payment of the one-time fees per annum, and with the venue operator can conduct as many event for the year. And this is the part of ease of doing the business as well as the ease of living index. This is the guarantee of government. एका वर्सा खातीर कितले इव्हेंट केल्यार जाता. वन टायम 60,000 रुपया भरून तेंच्यांनी एकदाच परमिशन घेवपाचें. ताजे आमी कितले इव्हेंट केले वता, जो ओपन एअर वेन्यू जेचो आसा तेणी परमिशन्स घेवचे. स्मार्ट सिटीचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला खासा बसका जाली. कामां स्पिडीन जावपा खातीर सुचोवण्यो केल्यात. स्मार्ट बसी सुरू करतनाच नित्याच्या बसवाल्यांकूय वेगवेगळे पर्याय दिल्यात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. बाबूश म्हणटा काम स्लो जाला तरी डेडलायनी भितर सोंपोवपा खातीर यत्न चल्ल्या.
स्मार्ट सिटीचो टोटल रिव्यू घेवपा खातीर आमी टार्गेट डेट 30th मे दिता. सगळे म्हणजे मॅन्युअल्स आसतले, CO लायन घालप, रोड आसतले, सगळें करपा खातीर तो टार्गेट घेवपा खातीर आनी कोण कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर्स आमचें काम करता तें पळोवपा खातीर हाची रिव्यू मिटींग दवरलेली. रिव्यू मिटिंगेंत लक्षात आयलें थोडोसो डिले जातालो, बट तांकां एक्सपडायट करपाक लायलें आनी असोसिएशनच्यो टीम वाडोवपाक लायल्या. आनी म्हाका दिसता टार्गेट हेवटेन एक 4-5 दीस जरी जालो जाल्यार तो टार्गेट आमी अचीव करतले. सो तेंच्यांनी परत तसो प्रॉमीस केला. नवीन इलेक्ट्रिकल बसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो आउटर रुटाच्यो पयलीं चालू कर म्हणटा आनी इनर रुटाचे बसी आसा तेंच्या कडेन उलोवपाक सुरू कर म्हणटा. तांकां वेगवेगळी ऑप्शन्स दिल्या, कारण तेंच्यो बसी तेंचो धंदो आमकां मारपाचो ना, पण तांकां वेगवेगळ्या ऑप्शनांतल्यान तांकां वेगळे ऑप्शन्स मेळटले आनी आमी पूर्णता ज्यो आसा पयलीं बसीस पणजेंतल्यान सुरवात. Looks like everything is on time. Okay, as far as the deadline is concerned, when certain places, as far as manholes and all are concerned, their work is going on a little slow. It's not up to the mark. So now CM basically has told them to increase the workforce so that to complete on the deadline. ते इतके काम करत असताना प्री मान्सून वर्कही काम करपाक जाय. सो but pre-monsoon work is as far as you are talking about drainage is right. I think municipality will carry out the work of as far as pre-monsoon is concerned. शिगमो होळी सारख्या उत्सवांच्या दिसांनी रानांनी उजो लागूंक जायना म्हूण रानार संरक्षकान दिशानिर्देश दिल्यात. राना वाठारांत सिगरेट विडी ओडू नाकात, उक्त्यार उजो लावू नाकात, सुके करड, तण, सुको पालो आशिल्ली सुवात नितळ दवरात, थंय गाडी पार्क करू नाकात म्हूण शिटकावणी. कोणूय ह्यो गजाली करता आसत जाल्यार खंय कागाळ करात. शिगमो होळी सारख्या उत्सवांचे फाटभुंयेर रानांनी उजो लागूंक जायना म्हूण राना संरक्षकान दिशानिर्देश जारी केल्यात. फाटल्या अणभवा वयल्यान कितें करप ना ते विशीं जागृती. ताणें कितें शिटकावणी दिल्या तें पळयात. राना वाठारांत सिगरेट विडी ओडू नाकात, उक्त्यार उजो लावू नाकात, सुके करड, तण, सुको पालो आशिल्ली सुवात नित्यान नितळ दवरात, थंय गाडी पार्क करूं नाकात. कोणूय अशें करता जाल्यार कागाळ करात. माकनां वापरतना जतनाय घेयात, स्पाक येवन उजो लागूंक शकता. राना वाठारांत दुबावीत हालचाली दिसल्यार कागाळ करात. राना वाठारांत कोयर वडोव नाकात. कोवचेच्यो बाटल्यो, हेर तरेच्यो कोवचेच्यो वस्तू वडोव नाकात. कोवचेच्या वस्तूंक लागून सूर्यकिरणाच्या प्रभावान उजो लागूंक शकता. रानांनी उजो लागल्यार उजो पालोवपी दळाक फॉरेस्ट एजन्सीक सहकार्य करात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. किडनी फेल जावपाचे कितलेशेच दुयेंती सापडटात. हायपरटेन्शनाक लागून दुयेंती वाडटात म्हूण दोतोर रघुराम भट उलयलो. लोकांक दुयेंसा विशीं पुराय म्हायती मेळची म्हूण भौशीक किडनी दीस मनयतात. खासा रिपोर्ट. निरोगी आरोग्याक शरीराचे सगळे अवयव निरोगी आसप गरजेचें. किडनी होय शरीराचो म्हत्वाचो अवयव, जाची रक्तशुद्धीकरण आणि रक्तदाब कंट्रोलान दवरूंक मजत जाता. मात फाटले कांय दीस किडनी फेल जावपाची दुयेंतीचे प्रमाण वाडला. जायत्या लोकांची जीव गेल्यात. हे फाटभुंयेर दुयेंसा विशीं लोकां मदीं जनजागृताय करप गरजेचें म्हूण दर वर्सा 14 मार्चाक संवसारीक किडनी दीस मनयलो वता. World Kidney Day is celebrated mainly to educate the patients, because most of the patients which we see, they present at a later stage. So important thing is to educate the patient and present them early. So the diabetes, hypertension, these two are the main factors which lead to kidney problem, and please control your diabetes and hypertension. So don't wait till you develop signs and symptoms. There the regular checkup and regular follow-up, they take importance. And 8 golden important points which I have mentioned. One is about the exercise, keeping weight under control, fluid intake, diet, sugar pressure control, stop smoking, and identifying the risk factors. These are the important factors, and that we should keep it in mind. Bureau Report, Prudent. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.